बुधवार 6 सेप्टेंबर मुखेल वोल तिजेर ओडोवंक घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिजो जोर पडलो आनी रोकडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. नियालाक आदार. आमकां पातकांतलीं सोडूंक आनी पेकोवणी दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. ह्या संवसारांत जियेतना जेजून हें काम बेस बरे तरेन करून दाखयलें. ताणें जिनसाचे पिडेवंतांक बरीं केलीं आनी आमकां पातकांतलीं सोडयलीं. आयच्या घडणेंत आमी पळयता जेजू सिमोनाची सासूक मोठ्या जोरान आसली ती. तिका हात लावन बरी कोत्ता. पिडाव जावन आसा एके भाशेन अस्कोतायची खुणा. आमी पिडेंत पडटा तेन्ना आमच्यान बरें करूंक जायना. आमच्यान दुसऱ्याची सेवा करूंक जायना. आमची कूड अस्कोत जाता आनी आमी आमचेच चिंता. जेजून एक फावट सिमोनाचे सासूक बरी कोत्तोच ती पातकांतली आनी अस्कोतायांतली मेकळी जाता. तिजेर ओडो घालून जेजून जोराक हुकूम घालो आनी तिजो जोर पडलो आनी रोकडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. आमच्या जिवितांत पातक अस्कोताय भितर सोदता तेन्ना आमी बरें करचें सोडून दिता. देवा आनी आमच्या भावां भयणां सोरशिल्लीं पयस वेता. असल्या वेळार आमचें पातक वळखून आमी जेजू सोरशें वचूंक गरज. तेन्ना तो आमचेर हात दवरतलो आनी आमकां बरीं करतलो, आमचो भावार्थ वाडयतलो आनी आमची सेवा देवा आनी मनशां मुखार मानून घेतलो. म्हजो थाराव बरें कुमसार करून आनी दुसऱ्याची सेवा करून जेजूची पेकोवणी अणभवतली.